एमपीटीचेर क्रुजांतल्यान आयिल्ल्या अमेरिकेच्या पर्यटकांक गोंयच्या टॅक्सीकारांनी केले सतवणुकेक लागून पर्यटन मळार गोंयचें नांव संवसारभर पेट्यार जाला अशें विधान वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी केलां। पर्यटकांक त्रास करपी मनशां आड कडक कारवाय जावपाकूच जाय, ते खातीर पर्यटन मळार कांय खरपावलां सरकारान उबारपाची गरज आसा अशें दाजी म्हणटा। टॅक्सीकारांच्या ह्या वागणुकीक लागून गोंयच्या पर्यटकांक आनी अंदूच्या पर्यटन हंगामाक व्हड धपको बसला अशें तांणी म्हळां। गोंयच्या शेतकारांनी घेतिल्ली पिकावळ निर्यात करपा खातीर मोपा विमानतळाचो उपेग सरकार करतले। मोपा विमानतळा वेल्यान 50% कार्गो ऑपरेशन जातले। ताका लागून ह्या विमानतळाचो फायदो शेतकाराची पिकावळ निर्यात करपाक जातलो अशें विधान जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां। उत्तर गोंयच्या पेडणे ते सत्तरी मेरेनच्या शेतकारांकडे मोबद प्रमाण उदकां पुरवणीची सोय आसा, ते खातीर उत्तर गोंयच्या शेतकारांची पिकावळीत वाड करपाक जाय अशें मंत्र्यान म्हणलां। कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा प्रमाण शेताच्या पिकावळीची गोंयांत लेगीत निर्यात करपाक जाय। सध्या गोंय शेतकी पिकावळीक खूब फाटीं आसा अशें मत मंत्र्यान व्यक्त केलां। जुवारी पुलाचे एका भागाचे काम पुराय जाल्ल्यान बेगीनूच तो लोकां खातीर उक्तो जावपाक शकता। पूल येरादारी खातीर सक्षम आसा काय ना त्या विशीं फावो त्यो सगळ्यो चांचण्यो बांदकाम कंत्राटदारान पुराय केल्या। हातूंत येरादारी लोड अशा साबार प्रकारच्या चांचण्यांचो आस्पाव आसा। गोंयच्या इतिहासांत जुवारी पुलार सिग्नेचर पूल म्हूण म्हत्व आसा। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जोडपी पूल म्हूण ह्या पुलाची वळख आसा। ह्या पुलाची लांबी 1225 मीटर इतली आसा। देशांतलो दुसरो सगळ्यांत व्हड रुंदाय आनी लांबाय आशिल्लो केबल स्टे ब्रिज असो हो पूल जावन आसा। बावीसावे संवसारीक फुटबॉल सर्तीची फायनल अर्जेंटिना आनी सध्याचो वस्ताद फ्रांस ह्या पंगडांमदीं लुसेल स्टेडियमाचेर जातली। आतां मेरेन दोनूय पंगडांनी दरेकी 2 खेपे वस्तादपण जोडलां। ताका लागून हे खेपे करंड जिखपी पंगडाचो हो तिसरो किताब थारतलो। तशेंच अर्जेंटिनाचो मुखेली मेसीची ही निमणी संवसारीक सर्त आसा। दोनूय पंगड आतां मेरेन 12 खेपे एकमेका आड खेळ्ळ्यात। तातूंतल्यो 6 मॅची अर्जेंटिनाक जिखल्या जाल्यार 3 हारल्यात। 3 मॅची बादाबाद उरल्यात। ह्या पंगडां मदली निमाणी मॅच 2018 रशियेंत जाल्ले संवसारीक फुटबॉल सर्तींत जाल्ली। त्या वेळार प्री क्वार्टर फायनलींत फ्रांसान 4-3 फरकान जैत जोडिल्ले। शिलाँगच्या उदरगती आड येवपी भ्रष्टाचार, घराणेशाय प्रकल्प आडोवपाचें राजकारण, वोट बँक राजनिती तशेंच हेर वायट वृत्तीक भाजपाच्या सरकारांत रेड कार्ड दाखोवन ह्या बाबींक पूर्णविराम लायला। देशांतले ह्यो बाबी मुळासकट हुमटून उडोवपाक देशाच्या नागरिकांक सरकाराक तेंको दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या। ते शिलाँग NEC गोल्डन जुबलीच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले।
पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा. पेडण्यां तुया वाठारात लोक उदकाक वळवळे काडटात. भौशीक बांदकाम खात्यान म्हयनो जालो उदकाची पायपलायन फोडून दवरिल्ली, पूण अजून मेरेन दुरुस्त करूंक ना. देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग उदकाच्या प्रस्नाचो सुटावो करपाची मागणी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन केल्या. फाटले कांय दीस जाले मांद्रे मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले रस्ते भुंयगत विजेचे केबल घालपा खातीर खणून दवरल्यात. थळाव्या लोकांक हाचो बरोच त्रास सोंसचो पडटा. रस्ते खणून दवरिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोंडी जाता. तशेंच उदकाच्यो पायपलायनी लेगीत फुटिल्ल्यान लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा. इतलेंच न्हय तर खणिल्ल्या ह्या रस्त्यांक लागून सगळो धुल्ल लोकांच्या घरांनी वता. तशेंच ह्या धुल्लाक लागून दुयेंसां जावपाक शकता अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत कॅन्सराचे 4,970 दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 2,734 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें लोकसभेंतल्या एका लेखी प्रस्नाक जापेंतल्यान उक्तें जालां. दर वर्सा राज्यांतले कॅन्सर दुयेंती आनी तांकां मरण येवपाचें प्रमाण वाडतूच आशिल्ल्याचें दिसून येता. 2020त पुराय देशांत 13,92,179, 2021त 14,26,447 आनी 2022त 14,61,427 अशें मेळून 3 वर्सांत 42,80,053 दुयेंती मेळ्ळे. जाल्यार 2020त 7,70,230, 2021त 7,89,202 आनी 2022त 8,08,558 अशें वट्ट 23,67,990 कॅन्सर दुयेंती मरण आयिल्ल्याचें दिसून येता. भलायकी राज्यमंत्री भारताच्या दिश्टीहेतान क्रिकेट पंगडान संवसारीक T20 सर्त सेगीत तिसरे खेपे जिखून वस्तादपणाची हॅट्रिक केली. फायनलींत ताणें बांगलादेशाक हारयलो. भारतान पयली बॅटिंग करतना 2 विकेटी वगडावन 277 धांवड्यो केल्यो. रमेशान नाबाद 163 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार अजयान नाबाद 100 धांवड्यांची खेळी केली. प्रत्युत्तर दितना बांगलादेशाक 3 विकेटी वगडावन फक्त 157 धांवड्यो करप शक्य जालें. अशे तरेन भारतान 120 धांवड्यांनी व्हड जैत सोडलें. सर्त सुरू जावच्या पयलीं वाद आसलो तरी विजा मेळूंक नाशिल्ल्यान पाकिस्तान सर्तींत वांटेकार जावपाक भारतांत पावलें ना. हाचे पयलीं म्हणल्यार 2017त जाल्ले सर्तींत भारतान फायनलींत पाकिस्तानाक हारयल्लें. भारत चीन सीमेचो वाद सुटावो करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपेसी थारला. देशाच्या सीमेक कांयच भंय ना अशें प्रधानमंत्र्यान हालींच केल्लें विधान हें अजापीत करपा सारकें आसा अशें मत काँग्रेसीचे ज्येश्ठ जयराम रमेश हांणी केलां. चीनान भारताच्या जमनींत घुसखोरी करून लायन ऑफ कंट्रोल आपणाक जाय ते मेरेन वाडयल्या. हो प्रश्न सुटावो करपाक संसदेत चर्चा जावपाकूच जाय अशें जयराम रमेश हांणी म्हणलां.
गोंय मुक्ती दिसाच्या आदल्या सांजेर देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी INS मुर्मुगांव ह्या अत्याधुनीक युद्ध नौकेचे आयतारा भारतीय नौदळाच्या सेवेत नियुक्ती केल्या। ह्या वेळार गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हजर आशिल्ले। ह्या युद्ध नौके खातीर भारत देशांतलेच न्ही जाल्यार संवसारीक पावड्याचेर जहाज बांदपाच्यो गरजो पुराय करपाक सक्षम आसा असो विश्वास राजनाथ सिंह हांणी व्यक्त केला। गोंयांत इतिहासीक बंदर आशिल्ल्या मुर्मुगांव ही युद्ध नौका माझगांव डॉक्स ह्या कंपनीन बांदल्या। INS मुर्मुगांव सप्टेंबर 2016 वर्सा लॉन्च केल्ली आनी 19 डिसेंबर 2021 वर्सा पुर्तुगेज राजवटींतल्यान गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सांच्या कार्यावळीत तिच्यो दर्या चांचण्यो सुरू जाल्यो। ज्या दिसा म्हणल्यार 18 डिसेंबर 1961 मदीं गोंयच्या पुर्तुगेज राजवटीन सावन मुक्त करपाक ऑपरेशन विजय सुरू जाल्लें। त्याच दिसा भारताच्या जमनीत घुसखोरी करपी चीनाक धोडो शिकोवपाच्या जाग्यार केंद्रांतले भाजपाचे सरकार चीना कडल्यान वस्तू विकत घेवन चीनाचे अर्थकरण घटमूट कित्याक करता असो प्रश्न आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी सरकाराक केला। आमच्या देशाच्या सीमेचे रक्षण करपा खातीर जवानांचे जीव वचत आसा, ह्या विशीं केंद्र सरकारान संवेदनशील कित्याक ना असो प्रश्न तांणी केला। चीना कडल्यान वस्तू खरेदी करच्यो बंद करच्यो तशेंच भारतान घुसखोरी करप चीनाक अद्दल करपाची गरज आसा अशें केजरीवालान म्हणलां। राहुल गांधी हे चीनाचे तशेंच पाकिस्तानाचे म्हणयारे कशें विधान करीत सुटल्यात। तांच्या राजीव गांधी फाउंडेशनाक चीना कडल्यान 1,35,00,000 रुपया मजत मेळिल्ले आसूंये ते खातीरूच राहुल गांधी सध्या भारता आड आनी चीनाच्या समर्थनात भारत चीन शिमेविशीं विधान करीत सुटल्यात असो आरोप भाजपाचे फुडारी दुष्यंत गौतम हांणी केला। भारताच्या शिमेत घुसखोरी करपी चीनाक भाजपाचे सरकार चोख उत्तर दितलें अशें दुष्यंत हांणी म्हणलां। सांग्या वाठारांतल्या युनियन हायस्कुलांतल्या एक घडणुकेंत 9वीत वर्गांत शिकपी एक विद्यार्थी खेळटना पडलो। तकली आपटिल्ल्यान ताका उलटी जावपाक लागली। स्कुलाच्या प्रशासनान ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाची गरज आशिल्लें, पूण तांणी अशें न करता ताच्या पालकाक आपूण त्या विद्यार्थ्याक हॉस्पिटलांत व्हरपाक सांगलें। ह्या विशीं जेन्ना विद्यार्थ्याच्या पालकाक स्कुलाच्या चेअरमॅनाक प्रश्न विचारलो तेन्ना चेअरमॅनान विद्यार्थ्याची काळजी घेवप ही आमची जापसालदारकी न्हय अशें सांगून जाप दिवपाक न्हयकारलें। स्कूल प्रशासनाची ही बेजबाबदारी उक्ताडार हाडून विद्यार्थ्यांच्या पालकान चेअरमॅना आड पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। दी वेगोवन ह्या जनावर मोगी संस्थेच्या वतीन शेनवारा पणजे जनावर मुक्ती मोर्चा काढलो। अन्न, कपडे, संशोधन आणि मनरिजवण ह्या क्षेत्रात जावपी जनावरांचो वापर करप बंद करचो। ह्या कारणाक लागून दर वर्सा कोट्यांनी जनावरां मरतात। मनशा प्रमाण तांकांय जगपाचो अधिकार आसा। पुराय तरेन शाकाहारी जिवीत पद्दत पाळून आमी निरोगी जिवीत जगपाक शकता। स्वता जगा आनी जनावरांक जगपाक दियात अशी घोशणा संस्थेन जनावरांक वाटोवपा खातीर दिली।
भारतातल्या ब्रिटीश उच्चायुक्त एलेक्स लायस हांणी दिल्लीत दिव्यांग खातीर आयोजीत केल्ल्या खास क्रिसमस उत्सवाचें उद्घाटन केलें. दिल्लीच्या तमन्ना फाउंडेशनान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. जण एका व्यक्तीक तो कोण आनी कितें हाची जाणविकाय करून दिवप म्हत्वाचें अशें एलेक्स हांणी ह्या वेळार म्हणलां. खास दिव्यांगां खातीर आयोजीत केल्ल्या ह्या क्रिसमसाच्या परबेन एलिसन हांणी भुरग्यां वांगडा नाच केलो. तशेंच ह्या कार्यावळींतल्यान दिव्यांग भुरग्यांनी लेगीत सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो. गोंयांत सध्या शिंयाच्या दिसाक सुरवात जाल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक चडशी अणभवपाक मेळटा. आतां मेरेन गोंयांत उण्यांत उणें 21 डिग्री तापमानाची नोंद जाल्या. फुडल्या कांय दिसांनी तापमान आनीकूय उणें जावपाची शक्यताय आसा. सध्या थंडेचें प्रमाण चड जाल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक शेकोटी पेटोवन बसलेले पळोवपाक मेळटात. जवानांक हिम्मत, जोश आनी उर्बा मेळची ह्या हेतान डिब्रुगड हांगा JCB आनी कार रॅली घडोवन हाडली. तशेंच बायलां मदीं ब्रेस्ट कॅन्सर दुयेंसा विशीं जागृताय ह्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान जाली. आसाम, बिहार, उत्तराखंड, गुवाहाटी, अरुणाचल, नागालँड तशेंच आनीकूय देशभरांतले मेळून 71 पंगड ह्या रॅलींत वांटेकार जाल्ले. कुडचडे काकुडा नगरपालिका आनी दयानंद कला केंद्र वतीन चंदेरी महोत्सवाचे आयोजन जाता. जातून कितलेशेच भायले लोक आपली स्टॉल्स घालतात. चंदेरी महोत्सवांत कुडचड्या दुकानदारांक सोडून हेर विक्र्यांक सेल करपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी कुडचडेच्या मार्केट असोसिएशनान फाटले कांय दिस आदीं केल्ली. ह्या प्रस्नाचो सुटावो जावंक ना म्हूण कुडचडे मार्केट असोसिएशनाचे आनी चंदेरी महोत्सव समितीच्या वांगड्यांनी शेनवारा पुलीस स्टेशनाक भेट दिली. पूण सेल घालपाक परवानो दिवचो काय ना ह्या विशीं कांय निर्णय जावंक ना. दोनूय समिती आपआपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा. अल्कोहोलिक एनोनिमस ग्रुप पिर्णी नागोवा हांणी रातचे जागरण ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्लें. ही कार्यावळ वेर्णाच्या आवर लेडी ऑफ सुकूर हायस्कुलाच्या पॅक्स हॉलांत ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. रातभर जागरण करून वेगवेगळ्या विशया वयल्यान भासाभास करून चर्चा जाता. सोरो मनशाचें जिवीत इबाडटा. सोऱ्या खातीर घरांतल्या लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून कोणाक सोऱ्याचें व्यसन आसता तें पयस करपा खातीर ही अल्कोहोलिक एनोनिमस संस्था आदार दिता. ह्या कार्यावळीक गोंयभरच्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो.
राजधानी पणजे मार्केट पुराय गोंयभर फामाद आसा. जायत्या वाठारांतले लोक मार्केटाक वेगवेगळ्या तरेची बाजार खरेदी करपाक येतात. इतलेंच न्हय तर कितलेशेच पर्यटक लेगीत हांगा बाजाराक येतात. 19 वर्सां पयलीं ह्या मार्केटाचें बांदकाम जाल्लें, पूण पणजेंत ह्या मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या. नोकरी मेळटा तेन्ना मेळूं मात बेकार रावप ना हो विचार आनी सांगाताक आवड आशिल्ल्या ग्रॅज्युएट जाल्ले एके तरणाटे नर्सरी वेवसायांत लक्ष घातलां. हे तरणाट्याचें नांव अदिक्षा सावंत. दिवचलच्या बागवाड्यार रावपी हे चलयेन घरच्या घरात नर्सरी सुरू केल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार नर्सरी विशींचें कसलेंच प्रशिक्षण आनी अणभव नासतना अदिक्षा हिणें हें पावल उखल्लां. फकत ऑनलायन म्हायती मेळोवन तिणें आपल्या घरा कडेन तयार केल्ल्या नर्सरींत आउट आनी इनडोर वापराक मेळटा तसली वेगवेगळ्या प्रकारची शोभेची रोपां तयार केल्यांत. अदिक्षा हिणें दिवचलच्या झांटये कॉलेजींतल्यान B.Com मेरेन शिक्षण घेतलां. पाचशे वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या वरगांव पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवीचो वर्सुकी दीस आयतारा व्हडा भक्तिभावान मनयलो. त्या निमतान नवचंडी अनुश्ठान, कुमारिका पूजन आनी हेर धार्मीक विधी जाल्यो. दनपारा दिंडीच्या गजरांत नवे पालखेंतल्या जगदंबा चामुंडेश्वरी देवीची मिरवणूक काडली. शेकड्यांनी भाविकांनी हजरावन देवीचें दर्शन घेतलें. ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्था वाळपय, कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय पणजे आनी श्री सातेरी केळबाय देवस्थान चरावणे सत्तरी हांच्या जोडपालवान 12वो सर्गेस्त रामाधुरी स्मृती रणमाले महोत्सव आयोजीत केलो. ह्या रणमाले महोत्सवाचे उक्तावण पर्येचे आमदार आनी रान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर देव्या राणीन केलें. सत्तरी म्हालांतल्या रणमाल्याची कला विकसीत जावची म्हूण फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन रणमाले महोत्सव आयोजीत करतात. सत्तरींतल्या सुर्ला, दाबोस, झरमे, सालेली तशेंच कणकुबी वाठारांतल्या रणमाले सादर करपी पंगडांत रणमाले सादर केले. चरावणे गांवच्या ग्रामस्थांनी ह्या रणमाल्याचे महोत्सवाची सजावट पारंपारीक केली. नाताळा लागीं पाविल्ल्यान पणजे मार्केटांत नाताळाक लागपी वस्तू विकपाक आयल्यात. आयतारा ह्या सामानाच्या खरेदीक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. जिंगल बेलांचे मुखवटे, जेजूचो गोटो, गोट्यांत लागपी मुर्त्यो, दोदोल, बिबिंका, दोस तशेंच हेर पारंपारीक नाताळाचे खाणाचे जिन्नस, भेट कार्डां, क्रिसमस ट्री तशेंच नाताळाक लागपी हेर साहित्य विकत घेवपाक आयिल्ले लोक ह्या वेळार दिश्टी पडले. ह्या वस्तू बरोबरूच कपडे, चपलां तशेंच हेर साहित्य खरेदी करपाक लेगीत लोकांनी गर्दी केली. गोंयांत नाताळाची परब मोठ्या उमेदीन मनयतात. गोंयचो क्रिस्ती बांधव ह्या सणा निमतान एकठांय येतात. खास करून विदेशांत कामाक आशिल्ले फामिली गोंयांत ही परब मनोवपाक आपल्या घरा येतात.